फाटल्या कांय दिसां मदीं गोंयांत कुत्रे चावन लोक जखमी जावपाचे प्रकार घडलेले आनी त्याच धर्तेचेर आसगांव पंचायतीन एक सर्क्युलर काडला. ते सर्क्युलर म्हटल्यार आसगांव पंचायत क्षेत्रांत जर कोणा कडेन पिटबुल, रॉटवायलर अशा प्रकारच्या भायल्या जातीच्या कुत्रे जर आसा जाल्यार ते कुत्रे घेवन त्यांनी ओपन प्लेसीचेर भोंवचें न्हू किंवा त्या कुत्र्यांक घरांत किंवा घरा भायर मेकळे सोडचे न्हू. कारण अशे कुत्रे जे आसा ते डेंजरस आसता आनी ते कोणाकूय चावूंक शकता. सो अशे इन्सिडंट्स घडचे न्हू म्हणून आसगांव पंचायतीन एक सर्क्युलर काडला आनी ते सगळ्यांक थंयसरल्या पंचायत क्षेत्रांतल्या सगळ्या लोकांक तेणी सुचीत केलां की रॉटवायलर, पिटबुल अशा प्रकारचे कुत्रे जर तेंच्या कडेन आसा जाल्यार तेणी ते घरांत बांदून दवरचे आनी ते घेवन ओपन पब्लीक प्लेसीन भोंवचें न्हू. जर कोणी अशे ओपन पब्लीक प्लेसीन घेवन भोंवतना दिसले जाल्यार तेंचेर कारवाय जातली, तेंकां फायनूय मारली वतली अशेंय त्या सर्क्युलरांत बरयलेलें आसा. ही अपडेट आसली आसगांव पंचायत क्षेत्रांतसून. अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर.